शुभेच्छा. त्यांना आयज नागपंचमी खूप साजरी करता. हांगा 15 वर्सां जाली साजरी करता. पयलीं हांगा कृष्ण महाराज आसलो तेन्ना आमी ल्हान आसले तेन्ना पासून चालू आसले तेन्ना आमी आतां 15 वर्सां जाली करता हे. तेन्ना हे लोक पंचकृषी सगळे लोक येतात. पंचकृषी येवनूय भायले येता म्हणजे आतां कुडचडेचो कोण कुडचडे आसून केप्यांसून कोण येयल्ले दोग तिग तांकां गाराणें घालता तेन्ना आमकां नांव पंचकृषीसून येयला तेन्ना हे खूब संख्यानी आमचे म्हणजे खूब लोक 5,000 लोक येता हांगा. सकाळी सुरू आमी 7 करता ते सांजे 5-6 पर्यंत चालू आसता मग. 14-15 वर्सांनी आमी हांगा वावरता आनी आमी हांगा लोकांची बहुसंख्या भरपूर जाता हांगा. आनी महाराजान पयलीं 10-15 वर्सां जालीं की महाराजान हांगा समाधी घेतली. तेच्या उपरांत आमी सगळे करता हांगा. आमी 2-4 जाण आसा आमी सगळे हे करता आनी लोकूय अशे वाड्या गांवांतले येवन हांगा मेळोन हे करता. शिवरात्रीक कमीत कमी म्हाका दिसता 6-7 हजार लोक जाता कमीत कमी. तसोच हांगा नागपंचमीक लोक तसो जाता. म्हणजे हजाराचे वयर अशे लोक जाता, भरपूर लोक जाता. तशेंच आमकां लोकांची हांगा सोय जायना म्हणजे कशें लोकांक रावतलो जाल्यार आनी कितें करतलो जाल्यार मातशें प्रॉब्लेम जाता. पावस येयलो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता आनी मातशें ते तांकां रावपाक अशी सोय अशी जावंक जाय. सगळ्या वाठारांत तुमी सगळे खंयचे लोक येता ते आमकां खबर ना. पयसल्यान दोडा मार्ग ह्या वटेन काणकोणा मेरेन सुद्दां लोक अशे येता. इवन ह्या वटेन महाराष्ट्राचे लोक येता, सावंतवाडी पासून लोक येता. लोक सांगतात महाराजाची ओडीन येता आनी ते महाराज सांगतात पयलीं महाराज अशें येतालो हे करतालो. म्हापशी सायडीचे लोक येता, पेडण्या सायडीचे, कलंगूट सायडीचे लोक येता.